Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. प्रधानमंत्री मोदी फिल्म कलाकार, स्वतंत्र सैनिक ते गोंयकार उद्योजक आणि सामान्य लोकांची व्यक्तिचित्रां काढपी गोंयकार आर्किटेक्ट व्यक्तिचित्रकार योगेश प्रभुगांवकार. त्याच्या व्यक्तिचित्रांचे खासा प्रदर्शन मडगांव रवींद्र भवनात 20 नोव्हेंबराक जाता. 2018 हांवें पयलें एक्झिबिशन केल्लें. ताचे नंतर आज जवळ 4 वर्सांनी हांव म्हणजे 500 स्केचीस कंप्लीट करून दुसरें एक्झिबिशन करता. दुसरे एक्झिबिशनाची रूपरेषा अशी आसा की इनॉग्रल प्रोग्राम जो आसा तो अंदाजे 10 वरांचेर सुरू जातलो. एक नामनेचे कंपेरर गोविंद भगत, जांकां सगळे गोंयान कोण वळखना, ते म्हणजे एक स्केच ते 500 स्केचाचो प्रवास हाजेर म्हजी मुलाखत घेतले. ती एक सादारण अर्द वराची मुलाखत आसतली. आनी मुलाखत जातकीर वेगवेगळे गोंयचे पॉलिटिशियन्स जर म्हजें एक्झिबिशन पळोवपाक आयले जाल्यार एक्झिबिशन पळोवन ते कितें म्हणटा आशिल्ले हाजेर साईदत्त कामतिली धमाल मिमिक्री आसतली. आनी मिमिक्री जातकीर प्रोत्साहनान हांव ताजी सांगता करतलो. व्यक्तिचित्रांच्या प्रदर्शना उपरांत जो पैसो येतलो तो सिकेरीच्या गोशाळेक दिवपाचो निर्णय कलाकार योगेश प्रभुगांवकारान घेतला. तो म्हजे 12 स्केचीस आनी ताजे 12 लेख अशें हांवें एक कडेन करून 2022चे स्केचीसाचें एक कॅलेंडर इनॉग्रेट करपाक थारायलां हे 3 जाणां हातांतल्यान. आनी ते इनॉग्रेट केल्ले ते कॅलेंडर इनॉग्रेशन प्रोग्राम सोंपतकीर हांव भायर विकपाक दवरतलो. आनी विकून जे पयशे येतात ते पयशे हांवें सोशल कोजाक वापरपाचें थारायलें. सोशल कोज म्हळ्यार हांवें कन्सिडर केलां की दिपक मणेरीकर म्हूण एक आसात जे कला फिल्डांत बरे फेमस आहात, पूण ते सोशल हातूंतल्यान साखळी सिकेरी म्हणटा गो सेवा हें चलयतात, गोरवाची हें. कॅलेंडराचे जितलेय पयशे मेळटले तितले पयशे हांवें ह्या दिपक मणेरीकराच्या गो सेवेक दिवपाचे केले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.